सांगपाचें म्हटल्यार भात अंदू खूब प्रमाणात आमकां पिकलेलें, पण अवकाळी पावसाक लागून भाताची खूब लुकसाण जाली सांगपाचें म्हटल्यार हे आमी भात जे आहले जाले सादारण 3 वर्सां पिकयता। हे आमी भात आतां दोग जाण मेळून पिकयता, अरुण देसाई आनी योगेश देसाई आमच्या जॉयंट माध्यमांतल्यान आमी ते पिकयता। फस्टूच आमी भात लायिल्ले तेन्ना आमकां रमेश गांवकर मोले सत्तरी सॉरी मोल्याचो रमेश गांवकर आत्माचो तेणे आमकां सपोर्ट केल्लो फर्स्ट इयर, म्हणून आमकां तेच्या बद्दल मागीर तेच्या कडल्यान आमकां प्रेरणा मेळ्ळी। मागीर दुसऱ्या वर्सा आमी परत पिकयलें, आमकां खूब प्रमाणात भात मेळ्ळ्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा आमकां मातसो हार्वेस्टरचो प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान आमकां डायरेक्टर सर संदीप फळदेसाय हेणे आमकां हेल्प केलो आनी मागीर कितें म्हणपाक लागलो, असो जर तुमकां प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आपूण सदांच तुमच्या वांगडा आसा। वांगडा आसल्या म्हणून अंदू आमी पिकयलें, पूण अंदू पिकयल्या उपरांत आमकां आमचे अंदू एक मोठे म्हणजे 70 म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात भात पिकोवपाचो असो आमचो एक मोटो आसलो आनी आमी सादारण 25,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे सादारण 2.5 हेक्टर जमीन ही म्हणजे जी भाताची जमीन नसून सुद्दां आमी इंटर क्रॉप म्हणजे माडान भात पिकयले आनी आमकां भात बरें आउटपूट आसलें। पूण अवकाळी पावस पडल्या कारणान आमकां खूब लुकसाण जाली आनी लुकसाण जाली प्रमाणान आमकां आतां आमी कापच्यानू गेल्ले, पूण कापपाचें आमकां कित्याक पडलें की खूब जाण म्हणपाक लागले भात लायल्यार कापपाकूच जाय, पूण आमकां कापपाक सुद्दां परवडना हार्वेस्टराचेच पयशे जायना। म्हणून हांव फक्त एक सरकाराक रिक्वेस्ट करूंक शकता, आमकां कितें तें बेगींतल्या बेगीन म्हयन्या भितर आमकां हेल्प करचो आनी हार्वेस्टर आसा तेजे सुद्दां पयशे माफ करचे, जेणे करून बारींतलो बारीक शेतकरी आसा तेका खंय तरी एक सपोर्ट मेळटलो, अशें हांव म्हाज्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्या अधिकाऱ्यांक सांगूंक सोदता। देव बरें करूं। हे पळय तुमी पळोवंक शकता हे अवकाळी पावस जाल्या पूण कमीत भात हे पळय आमकां बरे क्वॉन्टिटीन जाल्लें। हे पळय अशें म्हणजे पडल्या उपरांत तेका ऊब येवन तेका कोंब येयले आनी ते 2-3 इंच कोंब जाले, म्हणजे टोटल डॅमेज जाला हें सगळें। हे जर 15 दीस पयलीं जर हार्वेस्ट केल्ले जाल्यार आमकां कितें तरी मेळटलें आसलें, एटलिस्ट 50% येतलें। सरकारान हे टोटल लॉस म्हणून कितें तरी जाहीर करपाक जाय। आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी 3 तरेचे भात लायिल्ले, इंद्रायणी, रत्नागिरी 8 आनी ज्योती वरायटी ही लायिल्ली। इंद्रायणी सुद्दां भात सांगचे म्हटल्यार गोंयान बरे पद्दतीन पिकता, आमकां तेजो आउटपूट बरो आसलो, फक्त ह्या भाताक लागून अवकाळी पावसाक लागून अशी तेजी सिच्युएशन जाल्लेली आसा।